सुमार 7 म्हयन्या उपरांत रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे मुखेली मनोज परब आयज मिडिया मुखार पावले। फाटल्या 7 म्हयन्यांत गोंयकारां बरोबर हांवें जायत्यो बसका घेतल्यो। विधानसभा आनी संसदीय वेंचणुकेच्या दोनूय निकालांचो नियाळ घेतले। उपरांत आमचें खंय चुकलें हाचें मुल्यांकन करपाक आमी विसव घेतिल्लो। RGP अध्यक्ष म्हूण हांवें थारायलां की आमी आमची कामां परतून सुरू करतले। RGP पार्टी अजून जिती आसा। गोंयची अस्मिताय आनी जमीन राखपा खातीर RG पक्ष नवे उर्बेन आपली चळवळ सुरू करतलो। RGक लोकांचो तेंको आसा। आमच्या कडेन बळिश्ट राजकी फाटभूंय नाशिल्ली वा फावो त्यो निधी नाशिल्ल्यो। देखून 2022ची वेंचणूक लडोवप कठीण आशिल्लें, पूण तरी लेगीत आमी मुखार सरले आनी गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो प्रादेशीक पक्ष जाले, अशें RGPचे मुखेली मनोज परब हांणी मिडियाक सांगलें। गेली 7 वर्सां सातत्यान लोकांच्या समस्यांचेर आवाज काडून लोकां मदीं वचून लोकांचे प्रश्न घेवन गांवागांवांत वचून वाड्यार वचून हो रेव्होल्युशनरी पक्ष आज उबो जालो। आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जेन्ना ऑफिशियली पॉलिटिक्सान जेन्ना देवलो आनी ऑफिशियली इलेक्शन जेन्ना कंटेस्ट केले तेन्ना खूबशे अडचणी आमकां येयले, कित्याक आमी सगळे नवीन आसले। आमकां कोण गॉडफादर नासलो। पॉलिटिकली कशें वचपाचें, इलेक्शन कशें कंटेस्ट करपाचें म्हायती दिवपाक नाल्यार हेचो एक्सपर्ट आमच्या कडेन नासलो। आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हटल्यार इलेक्शन कंटेस्ट करपाक जो फंड जाय आसलो तो आमच्या कडेन नासलो। तरी आसतना 2022 इलेक्शन कंटेस्ट करून गोंयची सगळ्यांत व्हडली रिजनल पार्टी म्हणून रेव्होल्युशनरी गोवन्स जावपाक पावली। आनी हेका लागून सगळ्या लोकांचे आमी आभार मानता की तुमी आमकां आयज ह्या पोझिशनाचेर हाडून दवरले। जायत्या पत्रकारांनी आमदार विरेश बोरकाराच्या गैरहाजरी विशीं प्रश्न विचारले। तेन्ना मनोज परब हांणी ही म्हजी पत्रकार परिशद आनी आमदारान तातूंत हाजीर रावपाची गरज ना। तशेंच आमदार विरेश बोरकर काँग्रेस पक्षांत येवपाचे आसात अशी खबर तांणी न्हयकारली। तशेंच RGP हाचे मुखार विरोधी पक्षाचो आघाडीचो भाग आसचो ना। विधानसभा वेंचणुकेंत गरज आसा त्याच सुवातीचेर लढटले। खंय उमेदवार उबे करचे हे पक्ष वांगडा बरोबर उलोवन थारायतले अशें मनोज परब हांणी ह्या वेळार सांगलें। आउट ऑफ RGP कित्याक आज सांगता सांतांद्रे हे चलता की तो काँग्रेसान वचपाचो आहा, इज ही आउट ऑफ RGP? कशें आहा, RGक डॅमेज करपाक नाल्यार RGक सकयल देंवोवपाक हे सगळे गजाली हेच्या पयलींच्यान चालू आसा। ज्या दिसा आमदार आमचो काँग्रेसीन वयतलो तेन्ना हे गजाली तुमी करपाचे। तेच्या पयलीं हे वाऱ्या वयले गजाली आमकां तरी सांगचे न्हू, कित्याक रेव्होल्युशनरी वाऱ्या वयल्योच गजाली। What reliable source? What reliable source? What is that reliable source? जेन्ना तो म्हणटा ते वारावयल्यो गजाली जाल्यार 7 म्हयने तूं भितर आसलो त्यो वारावयल्यो गजाली आहल्यो न्हू। कसल्यो? तूं भितर 7 म्हयने नासलो तेन्ना तो ते वारावयल्यो गजाली तूं दिसती कोणाक आमी सोदताले तुका बायक घेवपाक बा तुजी तेन्ना तूं 7 म्हयने तू नासलो म्हणून तुवें सांगलो। हय, हांव नासलो। सो त्यो वारावयल्यो गजाली सत्य गजाली। ते सत्य गजाल तो सांगता ते सत्य आसतलें। तो आमदाराचें सांगता, आमदाराचें हांव म्हाजें सांगता, हे हांवें सांगला हे वाऱ्यावयली गजाल न्हू, वाऱ्यावयले गजाली सांगता। 7 म्हयने ताका वारावयल्यो गजाली जाल्यार जेन्ना आमदार काँग्रेसीन ना दुसऱ्या पार्टीन वयतलो तेन्ना हो क्वेश्चन हांव आन्सर करतलो। त्या म्हणसर म्हाका दिसना हो क्वेश्चन आन्सर सुद्धा करपाचें लायक। आमदार कित्याक ना तुजो? आयजी प्रेस कॉन्फरन्स माझी असली, कंपल्सरी ना की आमदार आसपाक जाय म्हणून। तुझा MLA म्हणतो पार्टीच्या पात्रांत ही प्रेस कॉन्फरन्स आसा आमची गोंयची थर्ड पार्टी लार्जस्ट पार्टी कडेन। सो आवाज कमी करून उलय, आवाज कमी करून उलय। जर तुका रिस्पेक्ट दिवपाचो ना आमकांय कळटा रिस्पेक्ट ना दिवपाक। उलय सुशागाद उलय। तुमच्या लार्जस्ट पार्टीचो आमदार ना ही पार्टी मिटींग न्हू,
पयलीं अंडरस्टँड करा बाबा ही पार्टी मिटींग न्हू, ही जॉईंट मिटींग ही माझी प्रेस कॉन्फरन्स. तुझे पर्सनल प्रेस पार्टीच्या प्रेसिडेंटाची प्रेस मध्ये. अरे बाबा पार्टीची मिटींग न्हू रे बाबा ही. प्रेसात सगळे बसतात, एमएलए असतात, सगळ्यांचे असतात. तू कितले प्रेस कॉन्फरन्स दाखवा लोकांचे आमदार नसताना. हांव येयला आमदार आसात न्हू आमचो. आता कितें जाय आमदार. बाबा ही सत्यनारायणाची पुजा न्हू जोडयान बसपाक. पयलीं हे लक्षांत दवरा.